नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे श्रीमती लक्ष्मीबाई शणै, नंदगोपाल शणै हेजे स्टुडिओ देखून आज हांव तुमगेल्या मुखारी एक विशेष सोयऱ्याक प्रस्तुत करच्याक बसला. हांत भितरी आज आमगे लागीं डॉक्टर राम मनोहर पै हांणी ह्युस्टन टेक्सास युनायटेड स्टेट्स हांगा हृदयशास्त्रांतून परिणीत जावन काम करता आसत. आनी आज कोडयालाक विशेष सोयरी जावन येयली आसत. पक्का सोयरी म्हणून सांगना तांगेले मूल कारकळ गांव. आज थंय वैद्यकीय तशीच आमगेल भास कोंकणी आमगेल संस्कृताय हाजे बगे कशे आज आमगेल संबंध आसा देशावट अशें म्हणलें थोडे विचार तांगेले विनिमय कोरका म्हूण आमी तांकां आपयल तवळे ताणें आज संतोशार येयला आसाची. डॉक्टर राम मनोहर पै तुमकां आमच्या सगळ्या विश्व कोंकणी केंद्रा तर्फेन स्वागत करता. नमस्कार. नमस्कार. आता आमी सांगचे जाल्यार प्रथम जावन तुमगेले उद्योग जे आमी प्रोफेशन म्हणटाची वैद्यकीय म्हळ्यार आमी एक प्रोफेशन म्हणच्या केद्यान एक सेवा म्हणून येता. ही सेवा तुमी आतां ह्युस्टना भितर करता आसत. तुमी हे वैद्यकीय शास्त्राचे म्हळ्यार हृदयशास्त्राचे क्रिये भितर प्रारंभ करून कितलो वर्स जाली? हांव फस्ट US गेलेलो 2002 2002 फस्ट वचून इंटरनल मेडिसिन करून 3 वर्स. तदनंतर 3 वर्स कार्डियोलॉजी फेलोशिप करून ते डिट्रॉयटा केलें. एक कार्डियोलॉजी फेलोशिप जातरी हृदयशास्त्राचे इंटरव्हेन्शनल फेलोशिप म्हणून करून तदनंतर 2012 ह्युस्टना गेले. ह्युस्टनांत आमी एक प्रायवेट प्रॅक्टीस सुरू केला. मेगेल फुडें एकलो दिल्ली दाखून एकलो मनीस आशिल्लो ताका जॉयन जावन मेथडिस्ट हॉस्पिटल म्हणून एक भारी रेप्युटेड हॉस्पिटल आसा. नावादीक हृदयशास्त्र आस्पत्री थंय हांव मेगेल पेशंट एडमीट आनी करून प्रायवेट प्रॅक्टीस सुरू केला. म्हळ्यार तुमी खासगीचे प्रॅक्टीस करचे आनी तुमकां ते हे कार्य करता जाल्यार एक व्हड आस्पत्रे तंत्रज्ञान जावका विंगड मशीन जावका ताजे खातीर एक संस्था आमी वापर जाता. सो तुमगेले हे संस्थेचें नांव कशें आशिल्लें? मेथडिस्ट हॉस्पिटल. ते ह्युस्टनांत लायक नांव आशिल्लें आनी लायक रेप्युटेशन आशिल्लें हॉस्पिटल. मेजॉरिटी ते हॉस्पिटल ते फंड्स येता डोनेशन भितर. पुरा व्हडले ह्युस्टनाचे डोनर्स पुरा थंय डोनेट करून म्हळ्यार चड एक सेवा संस्था. म्हळ्यार आमकां अमेरिकांत आसता म्हणल्यार चडा जनाक कॉर्पोरेट संस्थेचे माथ्यां येता. ते दुड्डू चड पडता अशें बट एक सेवा संस्था जावन आसा म्हणून म्हाका एकूण बारी खुशी दिसली. हे नॉन प्रॉफिट एक संस्था, एक वैद्यकीय संस्था म्हळ्यार एक आस्पत्रे एक लाभ नातील एक उणी लाभारी चलोच म्हळ्यार बारी कश्टाक आमकां सगळे गोत्ता सगळे जगत्यांत आमगेल्या देशा मात न्हय अमेरिकांत तीच परिस्थिती आसतली. लाभ नातील एक चलो जाल्यार बारी कश्टाक काम ते तसले एक संस्थेन तुमी काम करता म्हणून आयकून म्हाका खुशी जाली. आतां ह्युस्टन म्हणलें शहर म्हणल्यार नगर आसा त्यांची वैद्यकीय रंगाक एक चांग प्रबुद्ध आणि नावादीक आसा की अमेरिका भितर. ह्युस्टन एक आसलें एक सिटी आसा तातूंत एक मेडिकल सेंटर म्हूण आसा. थंय हे जो चेडवाल हॉस्पिटल जो चेडवाल हॉस्पिटल एडल्ट हॉस्पिटल कॅन्सर हॉस्पिटल पुराय एक 3 मैल एरियांत ऑलमोस्ट 3000-4000 बेड तितले आसा. म्हळ्यार ह्युस्टन म्हण आयकल कुठला सामके सगळे डिस्ट्रिक्टांचे स्पेस वैद्यकीय रंगांत तसले एक नावादीक काम ते चलता म्हणून पळय आयकून म्हाका भारी खुशी दिसली. आनी 3 मैल एरियांत तितले बेड्स एक एरिया वर्ल्डांत टॉप. आता तुम्ही खासगी जावन करचे अशें म्हणून म्हळें हो संस्थे भितर
ह्युस्टन आम्ही तरी वैद्यकीय कॉलेज असं की सरकारी कॉलेज म्हणून वय वय ह्युस्टन विश्वविद्यालय म्हणून युनिव्हर्सिटी वय ताका एक कॉलेज असेल म्हणून म्हाका एक याद वय 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 ते असं मेडिकल कॉलेज असं मेडिकल कॉलेज 2-3 मेडिकल कॉलेज आसा बेलर म्हणून बारी फेमस मॅथडिस्ट आसा हा आता वैद्यकीय रंगाचे वैद्यकीय कॉलेज म्हणतना मला मात कसं प्रश्न म्हणारी एक 50-60 वर्ष फाटीक आमगेल देशांत सरकारी वैद्यकीय कॉलेज मात अशी वय वय मागीर खासगी रंगांत येयलें वय तशींच अमेरिका भितरी खासगी रंगाची चढत गेला की खासगी रंग म्हणून ना प्रायव्हेट प्रायव्हेट म्हणून ना ते मेजॉरिटी असता नॉन प्रॉफिट असता आणि पुरा सपोर्टेड बाय गव्हर्नमेंट असता ते सपोर्ट आसा ताजे मागची सरकार आज फाटींब मस्त आसा वय 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 आता तुम्ही सांगिल्लें निमित्त देशाचे आमगेल देशाचे आणि अमेरिकाचे आमी एक हें करता आसतना तुलनात्मक करतना तुमगेलें मूळ वैद्यकीय शिक्षण खंय जालें मैसूर मेडिकल कॉलेजांत मैसूर मेडिकल कॉलेजांत जालें मग ताजे पयलें प्राथमीक शिक्षण तुमगेलें जल्म आनी पुरो खंय जालो वय हांव जल्लाल कारकळांत कारकळ गांवांत वय कारकळांत आनी म्हगेलें मिडल स्कूल जालेलें बोनेंद्रा हायस्कूल PUC जालेलें बोनेंद्रा कॉलेज बोनेंद्रा कॉलेज PUC जातरी मैसूर मेडिकल कॉलेज मैसूर मेडिकल कॉलेज हाऊस सर्जन्सी करतरी मणिपाल हॉस्पिटल बेंगळूरांत 1 वर्ष न्यूरोसर्जरी रेसिडेन्सी कोरून कडेक हांव दिल्ली गेलो दिल्लींत एक प्रायव्हेट हॉस्पिटलाचे फ्लायिंग डॉक्टर म्हणून आमी विंगड कंट्रीक हांग फॉरेनर्स फॉरेन नॅशनल्स हांगा वय इंडियान ट्रॅव्हल करताले तांकां सुमार प्रॉब्लेम्स मेडिकल प्रॉब्लेम्स सहाय करचे तांकां लुटू वता आशिल्लें तांकां व्हरून विदेशा व्हरता आशिल्लें वय विदेशा व्हरून तांकां म्हळ्यार क्रिटिकल केअर दिवन ड्युरींग ट्रान्सपोर्टेशन टायम मारी कोणाकय पुरा केअर म्हळ्यार ICU पेशंट आसा ICU पेशंट हांग दाखून थंय व्हरका जाल्यार प्लेनार ICU मणक्याची अरेंजमेंट करून एक सॉर्ट ऑफ मोबायल हॉस्पिटल शी करून वय ताजे वटे एक वैद्य डॉक्टरान आसचे एक गरजेचें आसता वय तशी खंयच्या देशाक तुमी पेशंट्सांक व्हरता पुरा कंट्रीज ऑलमोस्ट युरोपाचे नॉर्वे इंग्लंड कडेक जर्मनी डेन्मार्क USA मोस्ट एक्सायटींग एक ट्रीप इस्रायल आशिल्लें इस्रायलाक आशिल्लें आता विदेशी कोणाक भलायकी समजनातले भलायकी म्हळ्यार आरोग्य समजनातल्यांक म्हळ्यार हृदया संबंध कायल आशिल्ल्यांक तुम्ही मस्त तांकां पळोवन घेतिल आसा तशी देशा भितरी पळोवन घेतिल आसा आता तुम्ही इंटरव्हेन्शनल कार्डिओलॉजिस्ट म्हळ्यार तुमकां स्थान आसा इंटरव्हेन्शन म्हळ्यार आमी भितर वचचें आमी एक हात घालचो ते कसं की एक कसं ना प्राकृतिक जावन कसं की रोग चलता आसता ताजी वाट ताका सोडनातील आमी मध्य हात घालून सम करूं पडोवचें हे एक विशेष आमगेले वैद्यकीय रंगा भितर एक बरेच एक साधन म्हणून म्हाका दिसता खंयच्याय रंगा भितर इंटरव्हेन्शन आसता हृदयशास्त्रांत तांचो विशेष जावन आसता मस्त प्राण वांचोवचे जाता तो मिकल प्रश्न कसा आला म्हणून म्हळ्यार असल इंटरव्हेन्शनल काम एक जनसंख्या एक देशात जनसंख्या आनी जावं तितले पेशंट हे आमी तुलनात्मक कोण पळयल्यार पर्सेंटेज आमगेल्या देशांत चड आसा की आतां युरोपियन देशांत चड आसा की अमेरिकन देशांत चड तुमगेले एक विचार कशे दिसता वय हांगा साऊथ कॅनरांत इन पर्टिक्युलर चड आसा हार्ट हृदरोग संबंध कायल चड आसा ते पार्टली आमी लागतात ते जेनेटिक्स जावन पार्टली आमगेले फूड हॅबिट्स ते दोन्ही वस्तू निमित्त हांगा आमची गेल्यान पर्टिक्युलरली कोंकणी समाजांत ಸ್ವಲ್ಪ चड आसा तो प्रश्न तुम्ही आमी काडलेले निमित्त हांव एक नेर प्रश्न घेता आमकां मसला रांदे खावप चड अभ्यास तें दिकासाना विशेष कारण दिसता कितें मसला रांदेंत सॅच्युरेटेड फॅट सुमार आसता सॅच्युरेटेड फॅट म्हळ्यार सिंपल वर्ड्सान तूं कशें आयडेंटिफाय करचें म्हळ्यार एक से रूम टेम्परेचर आसा रूम टेम्परेचर कसं तेल
सॉलिड जाता वय थोडं गट्टी तें जाता. सॅच्युरेट गट्टी गट्टी जाता जाता. तें सॅच्युरेटेड वय फॅट ते सिंपल टर्म्स वय. एक्झॅक्ट नाही बट वय वय. अर्थ करून वय अर्थ करून घेवच्याक. तशींची एक तेल आसा तें रूम टेम्परेचर सॉलिड केन्नाय जायना. आमी आतां एग्जांपल जेवक जाल्यार नारळाल तेल हय नारळाल तेल रूम टेम्परेचर ಸ್ವಲ್ಪ कोल्ड जाल कुळ्ळे गट्टी जाता. गट्टी जाता. वय तूप वय गट्टी जाता. आमगेल गांवाचे हाकाची तापमान हाका गट्टी जाता. वय मागीर इतर देशाक गेल्यार काय गट्टी पातळशी जाता. वय वय आनी बटर ते पुरो गट्टी जाता. वय हें आमी हें पळयलां रे कनोला ऑयल जो ऑलिव्ह ऑयल जो अवाकाडो ऑयल जो ते रूम टेम्परेचर गट्टी जायना. गट्टी जायना. आमगेल बॉडी टेम्परेचर पळयात 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड आसल्यार वय आमी सॅच्युरेटेड ऑयल खाल्ल्यार हां ते ऑयल सर्क्युलेट जावन ते गट्टी जाता. म्हळ्यार हांव गट्टी जावची म्हळ्यार तशी हांव एक एग्जांपल दिलें बट तांतूं सुमार मेकॅनिझम्स वय वय मायक्रोस्कोपिक ते मस्त तांत्रिक विशय असतात. वय वय पण नेर सांगता जाल्यार ते गट्टी जाता. वय म्हळ्यार आमी अशी सांगया की आतां तेल वय मागीर लोणी वय तूप वय मागीर आमी नारळान केलेलो मासो मासो कोद्देला आंबट गशी आमगेले एक बारी हांगाचे एक प्रितीचे आनी वय फेवरेट वय आनी पांचाचे कसन म्हणून म्हळ्यार नारळो काणू ताजे रस काडताचे वय वय तो रसू घालताचे हाका वय वय असल पुरा हे चड पडल्यार पोट्टाक तो एक नमुन्याचे कॉन्क्रीटची जावची एक साध्यता आसा म्हणून. वय 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 आनी कसा म्हळ्यार तशें हें खावच्याक नज म्हूण न्हय वय खाताना मॉडरेशनान खावका मीठ जावका वय मीठ जावका वय ते मीठ चड जाल्यार पेटाक आमके हें जावची साध्यता आसा अशें म्हणून म्हणटा. वय आतां हें घट्टी जाल्यार खंय नाळां भितर घट्टी जाता. वय पुरा आमगेलें जेनेटीक प्रिडिस्पोजिशन आसलें केला जाणांक जेनेटिक्स बारी लायक आसता. वय तांकां तितली प्रॉब्लम जायना. वय. बट जनरली आमी पुरो आमची गेल्यार पळयल्यार हां ताजी साध्य चड आसा. साध्य चड आसा. आनी साऊथ कॅनरा पुरा साऊथ कॅनराक फूड हॅबिट्स सिमिलर सादारण एकल्याक आसा. वय एकल्याक आसा. एकल्याक आसा. आनी आमी रायस आमगेलें स्टेपल डायट शीत शीत स्टेपल डायट वय शीता निमित्त कार्बोहायड्रेट चड जाता ब्लड शुगरय चड जाता. ताजे बदलाक मिलेट म्हूण मेळटा. वय वय धान्य ती धान्य वय तातूंत प्रोटीन प्रोटीन वय तशें जाल्यार हे पारंपारीक जावन आमी शतमान दाखोवन वय हे खावन येयलें हाजे प्रभाव चड आसा. वय तशीच आतां वंशवाहिनी म्हणटा जेनेटीक म्हणून वय हे वंशवाहिनी दाखोवन आमगेली ती आर्टरी आसा पळय वय वय आर्टरीची तो हें आसता वॉल म्हणटा वय वय तांतूच कसलें गुण व्यत्यास आसा की असं काही अध्ययन आसा की तुमगेले पळयन आसा की. वय आमी पळयतना जनरली पळयतना कंपेर केल्यार वेस्टर्न पॉप्युलेशनाक आमगेल्या देशाच्या जनाल आर्टिस्ट स्वल्प सान आसता. बारीक म्हणचे आमी ताका कोंकणी भास कशें म्हळ्यार बारीक म्हण सपुरा म्हणचे. वय सपुरा मागीर सपूर आसल्यार कशें तोंदरे ना तें ताजे नाडीचे वॉल आसा वय त्या वयची गुणात्मक जावन लायक ना. वय पर्टिक्युलरली आमी हें सॅच्युरेट तें वायट जाता. वय म्हळ्यार ही नाळ चिकेची बारीक सपूर ताजे नाळाचे दर तो वयची कशें की जेनेटिकली समना ताजे वयर आमी तिके कॉन्क्रीट दितात. वय 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 तिनी ओट करून हे नाळ बंद जावं साध्य तिक. आनी आमगेले शीत आनी खावन डायबिटीज कॉमन जाता. डायबिटीज एक वेळ येता रे ताज नंतर मागीर ही प्रक्रिया चिके चड जाता. तसो आनी मधुमेह म्हळ्यार डायबिटीस आनी चड ब्लड प्रेशर आनी चिकेची आमगेल्या भितर चिकेची कसं चरबी म्हळ्यार फॅट खावचें चड तिनी ओट जाल्यार पेटाक हे 3 ओट जाल्यार आमगेल्या देशाचे हे आमगेले कोंकणी हे बेल्ट म्हणून मात नाही सांगता आमगेल्या देशात लोकांक हे बंद जावची प्रक्रिया इतर देशाक आमी तरी तुलनात्मक करून पळयल्यार चिक वग्गी जाता की. आमी हे विशय 3 विशय कॅर केला.
एक वंशवाहिनी आम्ही कसं नाही करू जायना आनामा चेंज करू जायना बदल करू जायना मागीर बट आम्ही खाऊच विषय जो हा. आमगेले आनी एक एक्सरसाइज करचे विषय म्हणजे जो. जीवनशैली तिके Change केला, बदलप करचे जाता वय ताजेन ताज निमित्त मस्त उपयोग जाता सुमार फायद जाता हय, हय. वय वय तस जाल्यार तुमी येत करची काम एक पटी बंद पडत तरी तांकां तांतुल्यान एक मुक्ती दिवच्याक तुमगेले इंटरव्हेन्शन वय ते इंटरव्हेन्शन करचे प्रॉब्लेम कंट्रोल करू जायनातले रे हय तेजो आमकां एक समय आसा वय ताजे फुडें हा आतां यंग पॉप्युलेशन आसा तांकां एज्युकेशन करून प्रिव्हेन्शन करचें वय 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 केन्नाय ट्रीटमेंट मागीर. 100% इफेक्टीव नाही वय 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 प्रिव्हेन्शन वय वय ताज्या काय भार लायक वय जायना तशी पळोवका सुरेखाची जायना तशें पळयला रे ते ट्रीटमेंटाक आवश्यकता ना वय ट्रीटमेंट दिल्यार एक 30% ट्रीटमेंट दिल्यार वांचना वय 30% ಸ್ವಲ್ಪ चांग जाता 30% कसांय चांग जाता जायना वय तशी प्रिव्हेन्शन आमी पळयला रे वय ताज निमित्त भारी वय फायदा म्हळ्यार तुमी करची एक प्रक्रिया वय तीन एक वांटो लायक येता कसं वय. ताजे Result. निकाल म्हळ्यार वय. रिझल्ट येता तीन एक वांटो साधारण येता वय. तीन एक वांटो कांय प्रयोजन ना वय. जाता सो आमगे ते चिकित्सा समजायनी पावनी म्हूण कोणी सांगता तुका एक अर्थ ना वय प्राकृतीक जावन तशी आसता वय 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 सम आतां एक केल्ल परां वय. आतां हें जायना तशें पळोवचें प्रमुख म्हूण सांगून जालें वय ते जगत त्या पुरा वैद्यकीय रंगात त्या विशयांत कसं भितर दोन्ही अभिप्राय ना ना वय पुरे जाण ते वपत वय वय आतां हें करतना हम्म. ही प्रक्रिया करतना आतां मुखार येवचे प्रश्न कसो म्हळ्यार एक पूर्ण नमुन्याचे पूर्ण प्रमाणाचे एक हृदयाघात जातस म्हूण म्हणटा मागीर कुठले करका वय वय आमी तशें आमगेलें डिसिजन वय समना म्हणटा करेक्ट वय आतां हे प्रक्रिया हें करच्यान तूं हांव नेर जावन आतां एक खर्चाक येता वय वय खर्च कशें जाता वय वय आतां आमगेल्या देशांत कितले जाता म्हळ्यार अंदाज तुमकां आसा आतां युएसांत कितले जाता म्हळ्यार एक वय. अंदाज आसा हे तुलनात्मक करचे विशय की म्हळ्यार दुडवा दिश्टेर पळयल्यार वय हांगा कसं म्हळ्यार हॉस्पिटलांत पुरा दुड्ड दिवका येता वय अमेरिकांत युजली आमी इन्शुरन्सारी करता इन्शुरन्स नासल्यार आमी कोणाकय ना म्हणून जायना हा कोणाय हार्ट अटॅक आयल्यार हा. तांकां हा. 30 मिनिट भितर आमी अटेंड करपाक जाता वय वय हार्ट अटॅक आयल्यार 30 मिनिट भांगराळ समय वय. गोल्डन पिरियड गोल्डन पिरियड 30 मिनिट पळोवन पेशंट एप्रोप्रिएट असल्यार हा इमिडिएटली ताका कॅथलॅब व्होवन ते आर्टरी ओपन करचें ती प्रक्रिया सूर करता सुरू करता वय एक एंजियोप्लास्टी करता एंजियोप्लास्टी जो स्टेंट जो Stent करता. हा न्ही जायन एक नळ प्रॉब्लेम असल्यार स्टेंट घालताची हय. तिनी नळ हार्टात 3 मेन नळ प्रॉब्लेम असल्यार बायपास करता वय वय आतां हें अंत भितर खाली तें सोडोन दिलें पावना पावना ताका एक स्टेंट घालका प्रक्रिया आसा हे स्टेंटाचे खर्चा बग्गे वय आतां तुमगेले युनायटेड स्टेट्सा भितर स्टेंट थंयची तयार जाताच वय वय आतां आमगेल्या देशांत स्टेंट चडावत आतां विदेशांत कोण येताची वय. चड वय हे देशी जावन जायना वय म्हळ्यार एक अपवाद आसा आमगेल्या वय देशांत वय वैद्यकीय रिंगान तो आसा आनी जना लागीं आसा वय हाका कसालें कारण आसचें पुरो म्हळ्यार रिसर्च आनी डेव्हलपमेंट भायल्या देशांत ताका एक भयंकर वेवस्था आसा वेवस्था म्हळ्यार ताका एक कसं म्हळ्यार स्टेजस दिवन वय. ताजे एप्रोप्रिएट रिसर्च वय. 5-10 वर्स रिसर्च करून ताज नंतर फॅक्टरी डेव्हलप करून त्या फॅक्टरीन तूं कंडापट क्वालिटी कंट्रोल ताका मूल सौलभ्य बरो आसा वय वय हें प्रकारचें मूल वय. सौलभ्य बरो आसा आतां आमगेले देश दुसरे पुराच रंगा भितर वॅक्सीन आधुनीकरण नांव वय, वॅक्सिन वय. वता आसा हे हाजें स्टेंट तयार करच्यान तूं काय आमी मागशी पडल्यानी म्हूण दिसता की ಸ್ವಲ್ಪ म्हळ्यार आमगेल्या देशांत भारी मुखार आसा आं त्या खुशी विशय वय
हे आनी एक 5-10 वर्सान हांगा येवचें पडलें जाल्यार थंय वेस्टर्न कंट्रीजू हे प्रॉबब्ली 20 वर्स दाखून हें चलता चलता आता हो प्रश्न हांव कित्याक उबो केलो म्हळ्यार राबयलो म्हळ्यार म्हगेले पेशंट हांव इंटरवेन्शन करना म्हळ्यार म्हगेले काल त्या दत्तान इंटरवेन्शन ना आमकां तातूंत भितर प्रशिक्षण जाय न्ही हांव म्हगेले पेशंटांक म्हगेले 100 देखून 150 वर्साक असले अगती पडते रोग्यांक हांव पळयतां म्हगेले नंतर शिकून येयले म्हगेले चेडूं म्हळ्यार म्हगेले स्टुडंट्सान तांणी पुरा शिकून येयले आसात मस्त जाण आसात गांवांत तांगेल्या दिवन हांव करयतां तेन्ना म्हगेलो हो प्रश्न निमगिताच कळ्ळें हे विशेष जावन आतां तुवें सांगलें की मधुमेह डायबिटीस आशिल्ल्यांक चिकेची आनीक त्रास जाता तांकां तुमी एक ड्रग एल्युटींग स्टेंट म्हळ्यार वापरताची कळ्ळें त्या स्टेंटाक आनी सामान्य स्टेंटाक मोल मस्त व्यत्यास आसा अशें म्हणून आमगे लागीं चिके खर्च करून जाता चिके चुर्र जाता रोगी निमगिताची कळ्ळें ती जावच्याक आनीकय आमगेल्या देशांत थोडो की एक आमगेलें तांत्रीक ज्ञान पावना की विदेशात देखून येवका म्हळ्यार एक व्यापारी मनोभावार जाता की म्हळ्यार क्लियर ना ते दोन्ही आसता मारी तांणी रिसर्च एंड डेव्हलपमेंटा सुमार खर्च करतात ते एक रिसर्च करूंक मिलियन कोटी दुड्ड खर्च करतात त्या खातीर ते टेक्नॉलॉजी इजिली तांणी भायल कंट्रीक दिनात ते तांगेले एक स्वताचे कॉपीराइट पेटंट आनी कोण आतां तशें म्हळ्यार आमी एक ताका आमी एक तुलनात्मक जावन कसं करीत म्हळ्यार आमगेलें शस्त्रास्त्र खरेदी आसा शस्त्रास्त्र खरेदी भितर खूब विदेशां दाखून ती येवका पडटा तशें हें एक नमूना एक अस्त्रशी विज्ञाना भितर म्हळ्यार वैद्यकीय एक अस्त्र त्या कारणान निमित्त ताका आतां ती चड पडटा जाल्यार दुड्ड दिवन करचें जाल्यार एक रोगीन दुड्ड दिवन करचें जाल्यार $1 तुमगेलें हें केल्यार खर्च लागचो आतां पेशंट ते दिता की ना की इन्शुरन्स दिवच्या पुरो तुमच्या देशांत खर्च लागचे चड उण आसा की ड्रग एल्युटींग म्हळ्यार ते स्टेंटा भितर एक मेडिसिन आसता त्या निमित्त एक वेळा स्टेंट घालतरी अनेक वेळा ते ब्लॉक जे चान्सेस उण जाता त्यांची ड्रग नाशी एक स्टेंट घाल्यार ते टिश्यू वापस ग्रो जावन ते ब्लॉक जे चान्स चड जाता विशेष आतां एक रोगी कसलें ऑपरेशन जावका ताका अर्जंट ऑपरेशन जावका ताका हार्ट अटॅक जालें आनी 3 म्हयन्यान ऑपरेशन जावका त्या टायमार आमी ड्रग नातिलें स्टेंट घालतात कसालें म्हळ्यार तांतू इमिडिएटली टिश्यू डेव्हलप जाता आनी ब्लड थिनर ते आमी दिता पळय स्टेंट घालतरी इत्यादी ते रब्बोचे एक अवकाश मेळटा ड्रग कोटेड स्टेंट घाल्यार ते मेडिकेशन स्टॉप केलें म्हण जाल्यार ब्लड थिनर सर्जरी करता जाल्यार ते स्टेंट क्लोज जावन ताका कसं म्हणटा लायफ थ्रेटनिंग वापस बंद पडचे आनी ते दोन्ही पड बंद पडे विशेष तीव्र जावन येवच्या पुरो ताका प्राण काडच्या पुरो आतां आमी तुमगेले वैद्यकीय ज्ञानाचे खूब आमी विचार विनिमय केलो लोकांक ते आयकतल्यांक मस्त उपयोग जाले दिसता उलोवच्या गेल्यार आमगेलें तांत्रीक हें मस्त आसा आनी थोडी खबर हांव एक विचार विनिमय करच्याक इच्छ पावता एक कशें म्हळ्यार फाटले एक 50 वर्सां भितर आमगेल्या देशा देखून विशेषतर जावन आमगेल्या कोंकणी समाजा देखून खूब जाण US की UK की एक कॅनडा की मागीर ऑस्ट्रेलिया राबिल्ले आसा कळ्ळें आतां हें थंय वचून राबतात तुमगे जीवन शैलींत बदलप येता बदलप आयल्यार तुमकां तुमगेलें मूळ संस्थान आतां कारकळ की कळ्ळें कारकळ गांव की कारकळचे एक लोक की आमगेले भास की आमगेले संस्कृतायेचे हे तुमगेल्या मना भितर कितलें उरता तुमकां तें आमी तातूंतल्यान पयस जाल्या पयस म्हळ्यार धूर जाल्या अशें म्हणून चिंतन येता की
तें नॅचरल जावन येता. कशें जालें म्हळ्यार आमगेलें ज्यान म्हळ्यार आमगेलें घर. आमी भायर गेल्यार केन्नाय आमी भायले. हांगाच विशय केन्नाय येता. आमी हांगाच विशय टीव्हीर जावं न्यूजार जावं पळयता आसताच. हांगाचे जानल जो आमगेल फॅमिली जो केन्नाय विसरूंक जायना. आमकां केन्नाय हांगा आमी दूर आसल्यार आमगेल जीव हांगा आसता. तशी त्या दिश्ट्यार पळोवचें गेल्यार हे विश्व कोंकणी केंद्र आमगेलें हे दोड इमारत आमगेलें आसा. हे पयलीं भितर येयले कुडले कसलो प्रभाव पडलो तुगेलो? हांगा येयले कुडले एक नमुने एक्सायटमेंट, एक आमगेले आमची गेले उलयताले न्हय, कसल एचीव केलां आनी कसल कश्ट काडले ते एचीव करूंक. आनी आमगेले कोंकणी समाजाची एक विशेष म्हळ्यार आम कितले कश्ट जाल्यार कितले काम हें तें कोरता जाल्यार चेडवांक एक चांग विद्य दिवन तांकां मुखार हाडटा म्हूण एक भयंकर तांगेलें मन आसता. मना भितर एक घट्टी आसता. ताजे खातीर तांणी खूब काम करता. तुमी कितले बरें जावन आसता तुमी. आतां कोंकणी म्हणून शब्द तुवें प्रयोग केलो, आमची केलो म्हणून शब्द प्रयोग केलो. आज कसं म्हळ्यार देश स्वतंत्र जातरी ही भास आमगेलो देश भाशे दृश्टीर येना. लिंग्विस्टीक रिऑर्गनायझेशन ऑफ द स्टेट्स. तशें जाल्या निमित्त आमी कोंकणी लोक ज्यो आमगेले कुळार आमी गोंय म्हणटाच थंय नको आमी हांगा कोंकण कोस्टाक 3 जिल्ल्याक आमी राबिल्ले आसा. आमी 10 लाख लोक आसात. दक्षिण कन्नड, उत्तर कन्नड, उडपी भितर थंय नको येयले जाल्यार आमगेले भास. आतां आमी इतली बुदवंत समाज म्हळ्यार विद्वत्व समाज, चांग शिक्षण आशिल्लें, चांग चिंतन आशिल्लो समाज कळना. आतां तुमी तुमगेल्या पिळगीताय थंय वचून राबून आशिल्ले, तुमी एकल्या उलयतना कोंकणी भाशेर उलयताले. तुमगेले चेडवां आनी मुखार मागीर नात्र येताच. हांगा लागीं तुमकां तुमगेली आवय भाशेर उलोवचें साध्य जातलें. तें स्वल्प कश्ट म्हळ्यार आमी दोग जाणां काम करताची. चेडवांक सान तांणी घरकडे आसतना आमी शिकोवचे एक प्रयत्न करताची. मागीर एक वेळ तांणी स्कूल आवतरी तांणी तांगेल पियर्स जालें, तांगेलो प्रभाव चड जाता. तांगेलो उट्ट आशिल्ले क्लासमेट तांगेलो प्रभाव चड म्हळ्यार भुंयतणेचो प्रभाव. भुंयतणेच म्हण कळना त्या सरावंडिंगाचो प्रभाव ते आमकां हांगाय दिसता. ते म्हळ्यार आमी हांगा कोंकणी लोकांना हांगा येवन राबून 350-400 वर्सां 450 वर्सां वयर कारकळी एक शहर की आमी वग घेवन राबिल्ले लोकांक आमगेले भितर उलयतना आनी आमगेले मदेंतू आशिल्ले निमित्त भास चलत गेली 400-450 वर्स. बट पूण ती भास केवल उलोवपांत राबली. आतां आमी पुरो दुसरें शिकलेच. आमगेले लोकांक कोंकणी वाचचें येना, बरोवपा येना. ते आजी आमकां तें दिसून येता. ते विचार थंय विदेशार राबिल्ल्यान तुमकां कोणाक मनान दिसता कितें? हें आमकां देख पडटा. कशें म्हळ्यार आमगेले भाशा, आमगेले ट्रेडिशन्स, आमगेले एज्युकेशन, आमगेले देवस्थान, आमगेले देव आमकां बारी इम्पॉर्टंट. तें केले पडे आमकां भंय करता आमगेले चेडवां तांगेले चेडवां हें कंटिन्यू करून वता की ना म्हणून. आतां सामान्य जावन पळयल्यार हे कोंकणीचे भाशेचे मूळ म्हळ्यार सरस्वती न्हंयच्या तीरार दाखून तें कारण पळयल्यार आमी 4-4.5 वर्सां आमकां उपल्यांची म्हणल्यार आमगेले परंपरा तुवें सांगलें देवळ, पुजा, सामाजीक कार्यावळ ते कांय चुकना तिले मुखार येना. चलता असं. आता एक 200 वर्स पुढे कारकळ देवूळ कशें आशिल्लें, आज कशें आशिल्लें. आज रुपें भांगर हें हाजे पुरा समृद्धीची चेड दिसता. आमी तें पळयल्यार की भाश तितली समृद्ध जाय न्ही, हाजी तितलें जाता का म्हळ्यार चांग शिक्षण आशिल्ल्याक मात हो प्रश्न आमी विचार जाता. दुसऱ्यांक तें समजना तें कसं ताका कसलें कारण म्हूण दिसता की कारण म्हळ्यार ज्यान म्हळ्यार आमगेले संस्कृत स्वल्प डायल्यूट जाता. म्हळ्यार फुडें
से कारकळ कोडयल उडपी पॉप्युलेशन चेड आमी पळयला रे आमी एक जाग्यार गेल्यार आमी पुराय जाणांक गुर्त तशें आतां तशें न्हय आतां सुमार जाण आसा ती नवे नवे लोक दिसतात वय वय ते सामान्य जावन जाता ताका म्हणून डायल्युशन वय वय आमी 400 वर्स फाटीक आमगे लोक 60,000 जाणां वय कर्नाटकाक येयले म्हणून इतिहास सांगता वय वय आमी गोंया मस्त पटी ते इतिहास पळोवच्याक वता आशिल्ले वय आज आमी 10 लाख लोक आसा वय मस्त आमगे चेड जाणां आतां आनी मुखार सून हें करता जाल्यार आमी भाशे खातीर आनी कसं चड करता जाता आतां तुगेले अमेरिका भितर एक कोंकणी असोसिएशन अशें आयकलां हांव थंय ती कार्यावळी कधी थंय कार्यावळीक गेला की वय वय आमी इन पर्टिक्युलर आमी ह्युस्टना विशयी उलयला रे आमगेले 2-3 कोंकणी ऑर्गनायझेशन आसा तांणी प्रत्येक आमी कोंकणी आमची गेलेले कार्यावळ आसतात वय एक वार्षिकोत्सव दो वय वार्षिकोत्सव हे क्रमार चलयताचे आनी कितले जाल तितले ट्रेडिशन फॉलो करून पळयतात पारंपारीक करता तुमी कार्यावळ पुरा चलोवन व्हरतना वय आता एक सूत्रसंचालक म्हण आसता मास्टर ऑफ सेरेमनीज म्हण आसता ती दवो तो दवो ते कोंकणी चलयत की इंग्लिशार चलयत ते म्हळ्यार चेडूं सांज चेडूं आमगेले आमची गेले सांज चेडूं तांकां स्कुला इन्फ्लुएन्सा निमित्त भास समजना वय भास अर्थ जायना म्हणून आमची गेल्यान उलयताची जाल्यार ते इंग्लीश मिक्स करून उलयताची हांव उलयलो म्हणजे न्ही उलयतना एक इंग्लीश शब्द की कन्नड शब्द की एक सामान्य जावन आसता त्यामुळे आमगेले भुंयतणेर आसता ती भास जाल्यार चड शुद्ध कोंकणीर उलोवच्याक प्रयत्न करता की और तुमी टेक इट फॉर ग्रँटेड म्हणून मुखार वताची ट्राय करताची आमगेले जनरेशन्स पुरा तांणी डेफिनेटली ट्राय करताची बट यंगर जनरेशन ಸ್ವಲ್ಪ चड इंग्लीश मिक्स करून वय आतां अशी दूरदृश्टेर आमी पळोवचें गेल्यार तुमकां कशें दिसता ते राबिल्यांक आतां तुमी पुरो हांगा शिकून गेलेले आतां तुमगे चेडूं नाचतना पुरो आनी थंय शिकताची थंय मोड जाताची तांकां ह्या परंपरेचें ह्या भाशेचें ह्या संस्कृतायेचें आमगेले स्वताच कोंकणी मात न्ही सगळे देशाचे हाच जो विचार आनी पुरो आनी उरतलो तांकां मनांत तूं आनी मुखार कितले की हें वता आतां आमी अमेरिकात इतिहास काण पळयला रे 250-300 वर्स फुडें थंय स्पॅनिश फ्रेंच हे तांणी परत अमेरिकनायज्ड जाले सेम परिस्थिती आमगेले चेडवांक येतलो ते चान्सीस आसा जाल्यार आमची गेले समाज तांगेले कॉन्स्टंट एफर्ट्स आसता ते आमगेले संस्कृती चलसून वचका म्हणून मुखारी वय त्या खातीराची 4 वर्सां एक वेळा विश्व कोंकणी संमेलन अमेरिका जाता नॉर्थ अमेरिकन संमेलन तांतू आमगेले फूड जावो आमगेले सॉंग्स जावो आमगेले भजन जावो आमगेले एज्युकेशन कॉम्पिटिशन पुरा अशें करून एनकरेज करताची ते युथाक आनी आमगेले समाजांत केलो यूथ भयंकर ब्रिलियंट आसा ते तांणी म्हाका कशें ते ट्रेडिशन कंटिन्यू जाता बट ज्यान ಸ್ವಲ್ಪ डायल्युशन जाता की म्हणून देख पडटा जाल्यार हें कंटिन्यू जाता आनी मुखारसून व्हरता म्हळ्यार एक विश्वास आत्मविश्वास तुमकां आसता आनी त्याचे एक हाजेर कसान पॉझिटिव्ह नोटार ऑप्टिमिझम म्हणटा तें दवरून घेवन तुमी मुखार वता आसता आतां म्हगेले अखेरचे प्रश्न कसान आसा म्हणून म्हळ्यार तुमी हांगा येयले तवळे तुमी हांगा येयले तवळे खंयचे दो अमेरिका देशांत दो UK आशिल्लो दो आतां आमी पुरा खूब फावटी पुरा वचून येतात संमेलनाक आनी पुरो US UK हांगा पुरा वचून येतात आमी एक कोंकणी लोकल एक इतिहास पळोवच्याक आमी ब्रागा टावनात थंय गेले आमी पोर्तुगालाक ते डॉक्युमेंट्स पळोवचे खातीर कलेक्ट केला इन्फॉर्मेशन तशीच आमगेलो इतिहास आमगेलो भास आमगे संस्कृतायेचें मूळ हें स्वच्छ कामा खातीर खंयचोय एक प्रयत्न
तुमगेल कालार गेलेले तुमगेल चेरडू हाल काला गेले की तुमगेल मागशी तुमगेल काल म्हळ्यार तूं 90सा गेला 2000 म्हणटा 60सान 70सान तूं गेलेले आसाच हांगेले कसं नाही प्रयत्नाचे एक कसं नाही फळ कसं नाही आमकां दोळ्या दिसता की वय सुमार आमगेले फूड अमेरिका गेल्ले जो इंग्लंडा गेल्ले जो तांणी भयंकर एफर्ट केला आमची गेल संस्कृती मुखार सुका तांगेले एक ट्रेडिशन दवरका तांणी सुमार काम केलें तांणी आमगेल फूड आयले तांणी कश्ट बघेल सुमार जीवन चलोन व्हरच्याक कश्ट भोगिले आसता ते सहज जावन आसता तेच बघे तांगेले एक लास्ट एक म्हळ्यार फाटीचे एक 50-60 वर्साचे कोंकणी लोकांले कार्यशैली तांगे जीवन हाजे बघे एक ऐतिहासीक हिस्टॉरिकल डॉक्युमेंटेशन दो कोरून एक पुस्तक दो केलें नासकी पुस्तक म्हाका गोतना जाल्यार कोंकणी समाजांतल्यान मेळ न्हू तांणी कोंकणी संस्कृती बग्गे बुकांनी बरयलेलें आसा जाल्यार कितले तांणी कश्ट काडले कितले जाणांनी कॉन्ट्रिब्यूट केलां हें त्या पर्टिक्युलर म्हाका गोतना जाल्यार हांव पळयलां तांगेले एफर्ट मस्त आसा बरें हे देश परदेश कोंकणी लोकाले बघे आमी ही कार्यावळी मुक्ताय करचे पयलें आमगेले आयचो विशेष सोयरो डॉक्टर राम मनोहर पै हांगेले कुटुंबीचे सदस्याले एक तुमकां हांव परिचय करून दिता हांगा आमगेले स्क्रीनारी दिसता आसाची पक्का US स्टायल लायक केलो फोटो मेल बायल दामोदर खिणील बहिणील भावाल ती कसल करता ती पिडियाट्रिशियन ती गेल खंय नाल ट्रेनिंग ती गेले डिट्रॉयट थंय शिकिली तो थंय आशिल्लो ओके आमची गेल उलयत ती उलयता आयला हांवें ती ना ओके तुगेलें कुटुंब हो कोण म्हगेल माय सुधा खिणी आनी तो म्हगेलो बायलेले बहिणील बामण आनी म्हगेल दुवा माया ओके चेरडू माया म्हगेल आनी चेरडू म्हगेल चेडू माया तो कितले चेडू आसा दोनी ओके राहुल एंड माया ओके आतां आमी हाजी स्क्रीनारी तुमगेले कुटुंबीचे फोटो पळयलो आमी आज इतले अनेक पण खंयचे एक समय मेळ्ळो थोडो आमी तिची खूब आनीक चड हाजे बगे विचार विनिमय करता आज आमगेले मुखारी डॉक्टर राम मनोहर पै मूळ कारकळचे वैद्यकीय तज्ञ हांणी थंय देखून हांगा आईल वडारी आमगेले विश्व कोंकणी केंद्र येवन बारी प्रितीरी मोगारी हांगेले वटपरा मेळ्ळेले आसाची आनी खूब विचार आमी हें केलें तुमी आयकून आसतले हातूंत भितर आमकां विदेशा वचून राबिल्ले लोकांले मनस्थिती तांकां आमगेले भाशे बगे कितलो मोग आसा आनी कितली चड कोर कामले आश आसा अशें म्हळ्यार आमकां दिसून येता ते तांगेले प्रयत्न तशे फलप्रद जावो कशी आमी आमगेले लोकांले इतिहास हांगा बरयलो आसा पुस्तक बरयलें आसा तशीच अमेरिकांत की हांगा राबिले विदेशा राबिले तांगेले आमगेले लोकांले प्रयत्न तांगेले जीवन शैली हाजे बगे एक पुस्तक येवो लोकांक ते वाचचे मेळ्ळो आनी आतां तुमी बरयल्यार इंग्लिशारी बरोवंक हें कश्ट तर आशिल्लेच जाल्यार आज तुमी विश्व कोंकणी केंद्र येवन हाजे बगे प्रितीन आमगेले वटू हे विचार विनिमय करून लोकांक थोडी म्हायती दिलेले खातीर तुमकां हांव धन्यवाद सांगता आनी केन्नाय मुखार सुनी मेळ्ळ्या आनी कोंकणी काम तुमगेल्या देशांत तुमगेल्या समाजांत आशिल्लें चलता राबो अशें म्हण आमी देवाले मागून घेवन आयच्या कार्यक्रमाची मुक्ताय करूया सगळ्यांक देव बरें करूं देव बरें नमस्कार